पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब. जेराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा पेंतेकोस्ताची परब संभ्रमता. पवित्र आत्मो धर्मदूतांचेर आनी मरयेचेर देंवन येवन तांकां जेजून स्थापन केल्ल्या पवित्र सभेचे दूत जावन नमयारलो दीस. निराशेन, काळोखांत आनी सुदैवांच्या भियान भरल्या सिसांक बरवशाचो, उजवाडाचो आनी धैर्यान जेजूक साक्ष दिवंक आदार दिल्ल्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याचो दीस. ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान सीस एकवटतात आनी जेजूक सर परजांक परगटूंक आरंभ करतात. तोच पवित्र आत्मो आमी स्विकार केल्ल्या साक्रामेंताद्वारी आमचे थंय येता. आयची देवस्तुती आमी संभ्रमूंक तयाराय करतना पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मो सिसांचेर आयिल्ले परी परत्यान आमचेर येवंक आनी ह्या संवसारांत जेजूचे साक्षीदार आमकां करूं म्हूण मागया. पयले वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप पेंतेकोस्ताच्या परबेचें म्हत्व विवर्सिता. आपोस्तल सगळे मरीमाये सांगाता मागणें करून आसतना थंयसर जड वारें जाता आनी उज्याच्यो जिबो तांचेर रावच्या वरवीं ते सर पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भरतात म्हळें हें उतर परगटता. तर हें उतर आतां आमी शिद्दीवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवान पावलो आमकां रक्तामसा थावन उपजवच्या कृत्या विशयान आनी आत्म्याच्या फळा विशयान संक्षिप्त विवर दिता. कुडीच्या वंदवण्या प्रमाणे चलता ती सर्गा रास जोडिनात, पूण आत्म्या प्रमाणे चलता ती देवाक मानवतात म्हळें सत तो आमकां कळयता. तर हें उतर आतां आमी शिद्दीवन आयकुया. सुवार्थ एक प्रस्तावन. आयची सुवार्ता भाग्यवान जुवांव प्रमाणे जावन आसा. ह्या सुवार्थेन भाग्यवान जुवांव पवित्र आत्म्याचें महत्व आमकां उगडापे करता. पवित्र आत्मा आमचेर आयिल्ल्या वेळार आमकां सर संगती कळयतलो म्हणलें स्पश्ट करता. तर ही सुवार्ता आतां आमी शिद्दीवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या हर एका सांद्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान थीर कर. आमच्या गवळ्यांनी तशेंच सर लायिकांनी सांगाता मेळून जेजून दिल्लें मिसांव जेवंक कृपा दी म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आपलो स्वार्थ सांडून देशाच्या अभिवृद्धीक हाताक हात मेळून वावर दिवंक तांकां प्रेरण दी. शिकाप, समाज सेवा, भलायकी आनी हेर शेतान बरी अभिवृद्धी आमकां लाभय म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांची पिडा बेगीन गूण कर. तांची जतन घेतल्या विशेष रितीन तांच्या मोगाच्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. चवथें शांती समाधाना पासून. विस्वासी बापा, भारताच्या सर जाती कातीच्या लोकां मदें शांत समाधान आसा कर. सर्वांनी एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावन माया मोगान जिवंक आमकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. कनवाळ्या बापा, पेंतेकोस्ताच्या दिसा सिसांचेर आयिल्लो पवित्र आत्मो तांकां उर्बेवंत करून जेजूक साक्ष दिवंक आदार जालो. त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी आमच्या शेजाऱ्या मदें साक्ष जावन जिवंक कृपा दी म्हूण मागता.